सरकारान मोपा वाठारांतल्या शेतकारांचो विस्वासघात केला. चवर आयिल्लो काजी सरकारी अधिकाऱ्यांनी शेवाळेर लावन मोडून उडयलो. काजी मोडून उडयल्ल्यान ह्या शेतकारांचेर आर्थीक संकश्ट आयला. कोणाकूच विश्वासांत घे नासतना सरकारान ही कारवाय केली. देखून चाळवल्ल्या शेतकारांनी आयच्यान धरणे आंदोलनाक सुरवात केली. आमचे आता हे घर बीर वयतले आमच्या घराच्या कडच्यान रोड जातलो. मागीर आमी काय करचे? आमी खंय जावचे? आणि आमी खावचे काय? आणि आमच्या भुरग्यांक हेजी साडून आमी शेता वचत वावरलो. आणि तो जर आमचा गेलो तर आमी काय करचे? खंय जावचे आमी? व्हरांक इलो आयत्यार दिलो व्हरांक आमचा उत्पन्न आमी हय आपली करू कसो आणि खाव. आणि तो आता व्हरांक जर इलो तू जर आमी काय खावचा? माझे उत्पन्न म्हाका दिसता 5 लाख तरी इन्कम जाता माझो वार्षिक. आणि आता आमचे ते हतले काजी आमकां तेतून काय डिसिजन दितलो सरकार? काय तरी दिवंक जाय. माझे भुरगे आहा ल्हान, आमच्या घोवाक काम ना सारखे, नाल्यार आमकां तेंच्यांनी काय तरी दिवंक जाय.